Joshua chapter 17 मानासेचें कुल. मानासेच्या कुलाकूय दायज आसलें, कित्याक तो झुजेचो मालगडो आनी माकीर. जिलियादाचो बापूय मानासेचो मालगडो तो झुजारी आसलो, देखून ताका जिलियाद आनी बाशान मेल्लीं. मानासेच्या उरलोल्या पुतांक तांच्या गोत्रां पोरमणें वांटो मेळ्ळो. अबिएजेराच्या पुतांक, हेलेकाच्या पुतांक, अस्रिएलाच्या पुतांक, शेकेमाच्या पुतांक, हेफेरांच्या पुतांक, शेमिदाच्या पुतांक हे आसले झुजेच्या पुता मानासेच्या दादल्या लिंगाचे भुरगे. मानासेचो पूत माकीर, माकिराचो पूत जिलियाद, जिलियादाचो पूत हेफेर, हेफेराचो पूत जेलोफाहाद, जेलोफाहादाक पूत नासले पूण धुवोच. तांची नांवां अशीं: महला, नोआ, होगला, मिल्का आनी तिर्जा. एलियाजार यादनिका नूनाच्या पुता जोशुआ आनी फुडाऱ्यांशी येवन ताणें म्हणलें: आमच्या भावां बरोबर आमकां दायज दिवंक सर्वेस्परान मोइजेसाक हुकूम घातलोलो. सर्वेस्पराचे आज्ञा पोरमणें तांकां तांच्या बापायच्या भावां मोदेंकोत दायज मेळ्ळें. जॉर्डनाचे पेले वाटेन आसलोल्या गिलियाद आनी बाशाना भायर मानासेक आनीक 10 वांटे पडले. मानासेच्या धुवांक ताच्या पुतां बरोबर दायज मेळ्ळें. मानासेच्या दुसऱ्या पुतांक जिलियाद मेळ्ळें. मानासेची शीम आशेर थावन शेकेमाक फुडो करून आशिल्ल्या मिकमेठांत पावताली आनी थंय थावन तापूचे झोरी लागसार आशिल्ल्या जाशिबाच्या उजव्याक पर्यान वेताली. तापुआचो प्रांत मानासेचो आसलो, पूण मानासेचे शिमेर आशिल्ल्या तापुआचो अधिकार एफ्रायमाच्या पूत धुवांक आसलो. हाची शीम कानाचे नदी मेरेन आसली. मानासेच्या शारां मोदें आसलोलीं एफ्रेमाची शारां नदीचे दोखिनी वाटेन आसलीं, अशी मानासेची शीम नदीचे उत्तरे वाटेन वेताली आनी दर्यांत सोंपताली. दोखिनी वाटेन तिचो अधिकार एफ्रायमाक आसलो आनी उत्तरे वाटेन मानासेक. दर्या दोगांयची शीम कशी धरून उत्तर वाटेन आशेर आनी उदेंती वाटेन इसाकार पर्यान त्यो पावताल्यो. इसाकार आनी आशेर हांगासर मानासेचें दायज आसलें तें बेतशेन आनी ताचें नगर, इल्बियां आनी ताचें नगर, दोर ताचें नगर आनी थंय वस्ती करपी, एंदोर ताचें नगर आनी थंय वस्ती करपी, तानाक ताचें नगर आनी थंय वस्ती करपी, मेजिदो ताचें नगर आनी थंय वस्ती करपी, तशेंच नाफ्ताचो तिसरो भाग. ह्या शारांनी वस्ती करतल्यांक मानासेचे पूत धांवडावंक शकले नात, अशें कानानीतकारांनी थंय आपलें पेणें केलें. उपरांत इस्रायेलकार बुलवंत जाले तेन्ना तांणी कानानीतकारांक जोड वावराक लायले आनी तांकां देसांतले भायर धांवडायले नात. झुजेचे पूत जमीन परत घेतात. तेन्ना झुजेच्या पुतांनी जोशुआ कडेन उलोवन अशें म्हणलें: सर्वेस्परान आशिर्वाद घालून आमची संख्या इतली वाडयल्या आसतनाय तुवें आमकां दायज कशें एकूच वांटो कित्याक दिलाय? जोशुआन जाप दिली: तुमची संख्या व्हड आसा जाल्यार रानाच्या वाठारांत वचात आनी पेरिजीतांच्या आनी पेलवानांच्या वाठारांत तुमकां जमीन मेकळी करून घेयात, कित्याक एफ्रायमाचो दोंगरी वाठार तुमकां खूब ल्हान. झुजेच्या पुतांनी जोशुआक जाप दिली: दोंगरी वाठार आमकां पावना. त्या भायर देसाच्या मोळार रावतल्या कानानीतकारां कडेन तशेंच बेतशेन आनी ताचे नगरांनी आनी जेजरीलाच्या मोळार रावतल्या कडेन लोखंडाचे घोडेस्वार आसात. झुजेच्या, एफ्रायमाच्या आनी मानासेच्या घराण्या कडेन उलोवन जोशुआन म्हणलें: तुमची संख्या व्हड, तशेंच तुमचें बोल.
तुमकां एकूच वांटो आसचो ना, पूण आख्खो दोंगर तुमचो जातलो. तो रानवट जाल्यार पर्यंत तुमी तो मेकळो करचो आनी ताचे प्रांत तुमचे जातले. जरूय कानानीतकारां कडेन लोखंडाचे घोडेस्वर आनी बॉल आसात, तरी तुमी तांकां भायर घालतल्यात. देवाचें उतर हें